दिसाक 24 वरां उदक सोडाच 2 वरां तरी सारकें उदक दिवचें। उदक नासतना गांवांत लोकांचे हाल जाता म्हण कागाळ हिवरेच्या थळाव्यांनी केल्या। पिवपाच्या उदकाचो लोकांक त्रास जाता। गांवचे लोक दिसभर काजींनी काम करता। उदक नळाक नाशिल्ल्यान तांकां काजींतल्यान येवन रातचे उदकाक वयचें पडटा। बांयचेर काळखान जर कोणी पडत कितें जाय तर हाची जबाबदारी कोण घेतले काय म्हण प्रस्न गांवचे लोक करतात। गांवच्या जाणटेल्यांकूय त्रास जाता। उदक येता मात 10-15 मिनटां वा अर्दवर, पूण सारकें उदक भरपाक मेळना म्हण गांवचे लोक सांगता। ऑपरेटराक जेई कागाळ करत आसा, मात हाचेर अजून सुटावो येना म्हण थळाव्यांची कागाळ आसा। दर्या प्रॉपरली उदक मेळना। लोकांचे हांगासर लोकांक खूब त्रास जाता उदका खातीर। मागीर उदक नासता तेन्ना लोक बांयचें उदक व्हरता। लोक आतां काजीसून खंयच्यान येता न्हू, रातचे उदकाक येता। पडत बिडत कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकांची घेतलो? एका टाकयेक उदक सोडटा म्हणटा जाल्यार आमकां लोकांक कित्याक गांवाच्या मेळना उदक सारकें प्रॉपरली? लोकांक प्रॉपरली उदक मेळपाक जाय न्हू। आतां कोरोना व्हायरस येयला, हात धुया सारकें आनी कितें सांगता? उदक नासतना लोक खंयच्यान हात धुतले? लोकांक हात धुवपाक उदक नाका? आणि प्रॉपरली आमकां उदक सारकें 2 तास तरी प्रॉपरली जाय। 24 तास उदक दिता म्हणून सांगला, पूण 24 तास खंय 1 तास सुद्दां उदक सारकें येना। मागीर लोकांनी कितें करपाचें? आमकां आतां 2 तास तरी प्रॉपरली उदक मेळपाक जाय। एक बॅरलान लोकांचे कितें जातले? हाफ बॅरल बीन उदक मेळटा लोकांक। लोक सगळे सदांच बांयचें उदक व्हरता। ही जाणटी कितें करतली? कोण घरान जेचे व्हडले ना न्हू, ती कितें करतली जाणटी? सो आमकां प्रॉपरली उदक जाय। माझे नाव मोहिनी गावकर। आता आम्ही उदकाक लागून खूब आमकां हें जाता, त्रास जाता। हांगासून उदक व्हरपाचें कशें तें तुमी आमकां सांगपाचें। उदक आतां 15 दीस जाले येवंक ना। कितें आमी करचें? आतां भुरगे कामाक ना धंद्या, सगळे भुरगे घरा कडेन आसा। हात धुतले घेतून आनी आमी न्हातली जेवतली कशी? हे कोणाक म्हूण आमी सांगपाचें? तुम्ही आता खंयचें उदक खाता सध्या? आता सध्या आमी विहिरीचें उदक खाता। विहिरीचें उदक म्हणून हे वाटेन कशें हाडपाचें आनी कितें करपाचें? आमकां दिलीत ह्या उदक येयना। केन्नाच्यान काय 1 म्हयनो जालो मरे आतां आमी बारीक करता। आनी सांगता का 2 दीस वता आणखी येता 4 दुडी बिला भरूंक जाय। कितले दीस जाले आता उदक ना? आता म्हयनो जालो। संवसार पाडयो जाला त्या दर्या पाणी येयना। तुम्ही कोणाक ते सांगलेले? आम्ही सांगता, तो म्हणटा का येताला म्हणटा, नाच मगे येयना म्हणटा, तो सांगता पाणी सोडटा। बांय म्हणजे आता सगळे वाड्यार 1000 लोक आसा, 1000 लोकांक हांगा उदक येयना काय? कोण थोड्या कडेन बांय आसा हांगा? पूण ह्या वयल्या वाड्याक कमी येता। घरा वयर जाल्यार आमकां म्हणून आमकां पाणी येयना काय म्हणटा आमी। कितलीशी घरां आहा तुमची? आमची तरी घरांत घर आमचे ना आम्ही बघला, लोकांनी बघला। विजय गेल्लो न्हू एक दीस तुमच्या घरा कडेन, पाणी येयना म्हणून चल बाबा ताका तरी सांग म्हणून सांगला। म्हणून तुमच्या घरा कडेन गेलो। तो सांगा लागलो सांजचो येतलो म्हणून आमी काजींनी जावपाची रावली। बघ जाल्यार येवकच ना। टँकर बी येता हांगा? टँकर बी काही येना। टँकर बी येना ना। तुम्ही खावपाचें उदक बी कशें? रांदपाचें उदक, खावपाचें उदक? टँकर आमकां दिलो आमकां दिना। आमी नळाचाच खाता, पण नळ आसल्यार आमकां आमगे बांयक जावचाच लागला न्हू। मागीर बिलां कशी भरतात? तर उदक ना जाल्यार बिलां भरूंक जायना? आमचं कपाल आमी करूं, बील मागीर चड जायना म्हणजे आमची लायन व्हरचें ना ते हें करून नळाचे। पंच मेंबर ह्या नात्यान आयचो प्रॉब्लेम जो आसा तुज्या गांवांत त्याच्या बद्दल तुका लोकांनी अवेअर केल्लो जाल्यार? लोकांनी ऑलरेडी सांगलें। ऑलरेडी हांव जेई जावं येई तांकां सगळ्यांक कॉन्टॅक्ट केलो। ऑलरेडी येईन काल कॉन्टॅक्ट ताका ऑपरेटराक केलो। ऑपरेटराक हांव जावन मेळ्ळो। डावजातली न्यू पायपलायन जाल्या कारणान आमकां पाणी उदकाचो प्रॉब्लेम ना। कित्याक फाटल्या 2-3 वर्सां बरो प्रॉब्लेम आहा उदकाचो। कित्याक पाणी लायनीच येयना जाल्यार ऑपरेटर काय सुटले। पूण आतां जो प्रॉब्लेम आहा न्हू तो ऑलरेडी जो आमचे भागाचे जे आमदार आहा तेंच्यांनी सॉल्व केल्लो आहा। पूण तेंच्यान तरी सुद्दां दखल घेवपाची। कित्याक ऑपरेटरांक जावं जेईंक कॉल करून तेंच्यांनी कितें सांगपाचें, पाणी आतां टाकी घे म्हणून वता। जे आमची 4-3 टाकी आहा ते पाणी घे म्हण आहा। ते थंय विचारल्या ऑपरेटरांक उदक आहा म्हणटा गांवांत सोडटा म्हणटा। म्हणजे आतां हे ऑपरेटर काम करिना अशें जालें आनी हे ऑपरेटर आतां कोणी पळोवपाचें म्हणटा। ऑलरेडी हांव जेई जावं येई ताका कॉन्टॅक्ट केला, म्हणजे तेंच्यांनी तेंची दखल घेवपाची। येईन आनी जेईन जेन्ना तू कॉन्टॅक्ट केलो तेंच्यानी तुका कितें रिप्लाय दिलें? तेंच्यानी आपूण विजीट केल्या म्हणटा। येई गांव विजीट म्हणजे तुझ्या गांवांत विजीट केला का? थंय ऑपरेटरांक विजीट केला म्हणटा, येवन तेंच्यार उलयला म्हणटा। म्हणजे काय आयज थोडे उदक येयला तांकां तेंच्यांनी ते कॉल केला म्हणटा। मग ऑपरेटर हे काम करिना। कित्याक लोकांचो डिमांड आसा 2 वरांचो उदक। 2 वरां टाकयेन जे पाणी आसा ते पण 2 न्हू 4 वरां येवंक जाय उदक। कित्याक खबर आहा
आता टायमिंग लोकांक टायमिंग ना उदकाचो जर आता सगळ्यांक एकदाच पाणी सोडपाक पॉसिबल ना तो आमकां प्रॉब्लम कळटा पूण आयज ऑपरेटरान तो ताका जो गांवचे ऑपरेटर आहा भायले ऑपरेटर तांकां खबर आहा खंयच्या टायमार खंय लोक आसता ते खंयच्या वाड्यार केन्ना लोक आसता ते मॅनेज करून तेंच्यानी उदक सोडूंक जाय म्हणटा हांव तुका एकदाच कोणाक सोडून काय पॉसिबल जावचें ना आयज ह्या वाड्याक जर सांगलें की आज तुमकां 7 सकाळी पाणी येता ते 7 रेडी रावताले न्हू तांकां आयज 7 सोडटा दुसरे 8 सोडटा पाणी पूण टायमिंग तो मॅनेज जायना म्हणजे ऑपरेटर सारकें ना हांव म्हणटा की आमदार आमचे वाळपोचो आमदार विश्वजीत राणे आनी प्रथम तेणी बी दखल घेवपाची आनी जेई ना येईन पयलीं दखल घेवपाची कित्याक जे ऑपरेटर खंयच्या तेंच्या पॉयंटार काम करता की लक्ष दवरना की गांवचे ऑपरेटर आसल्या कारणान आमी तांकां कितें म्हणूंक शकना की तांकां सगळी ऑलरेडी प्रॉब्लम खबर आहा न्हू तांकां कितें म्हणून फायदो ना तेंच्यानी त्या प्रमाणात पाणी सोडूंक जाय म्हणटा कितें लोकांक इन्स्ट्रक्शन बरें मेळोंक जाय ए कडल्यान ऑपरेटराक म्हणजे अशें इन्स्ट्रक्शन जेई आनी काम तेंचे हे काम करिना म्हणटकीर जेई आनी काम करिना अशें जालें न्हू रिस्पॉन्सिबिलिटी जेई आनी की आमकां येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जेन्ना आमचो दाबोस वचून येदो व्हडलो प्रोजेक्ट दिलो आमदारांनी आमच्या म्हणजे त्या उदकाचो प्रॉब्लम तांकां आमी ब्लेम करूंक शकना तेंच्यानी येदो व्हडलो प्रोजेक्ट दिलो म्हणजे आतां हे ऑपरेटर काम करिना RDX गोवा खातीर हिवरेच्यान निलेश परवार.